सरकार मोल्या झाडां कापून तमनार लायन गोंयांत हाडटा ताका गोंयभर विरोध चालू आसा। लोकांचो आवाज सरकाराच्या कानार पडना। गोंयच्या मुखेलमंत्र्याचो ह्या संदर्भात अभ्यास जाल्लो ना। हो अभ्यास केन्ना पुराय जातलो काय म्हण आम आदमी पक्षाचो सरकाराक प्रश्न। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। मोलेच्यान जी आमची रानां कापून तमनार लायन ट्रान्समिशन लायन गोंयांत येता ताका दिसान दीस विरोध वाडत आसा। आमी पळयता की सध्या इतलो विरोध चालू आसतना जो विरोध गोंयकार करता आमचे गोंय वाचोवपा खातीर आमची रानां वाचोवपा खातीर तो विरोध डावलून केंद्र सरकारान फेज 2 चें परमिशन सँक्शन ह्या प्रोजेक्टाक दिलां। म्हणजे गोंयकारांचो विरोध ह्या सरकाराक मात्तूय खपना। गोंयकार कितें सांगपाक सोदता हें ह्या सरकाराच्या कानार मात्तूय पडना। हें आमकां हातूंतल्यान सामकें दिसून येता। गोंयचे आनी कर्नाटकांतले मेळून 40 शास्त्रज्ञ जे आसा सायंटिस्ट आसा तांच्यांनी मेळून मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हाका बरयलें की ह्या प्रोजेक्टाचो कुडक्या कुडक्यान तुमी एनवायरमेंट एसेसमेंट करूं नाका, एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंट, पूण हो फूल प्रोजेक्ट एक म्हणून घेया आनी एकठांय तेजो क्युम्युलेटिव्ह इम्पॅक्ट एसेसमेंट करा। पूण सरकार तें कांयच करपाक सोदिना आनी कुडक्या कुडक्यान हो प्रोजेक्ट दाखोवन ताका प्रॉपर ताजो इम्पॅक्ट आमच्या एनवायरमेंटाचेर आमच्या रानाचेर गोंयचेर कितें पडटलो हो विचार करनासतना ह्या प्रोजेक्टाक सँक्शनाचेर सँक्शन आनी परमिशनाचेर परमिशन दीत आसा। आमी पळयलें की लॉकडावनाच्या काळान मोल्यां सांगोड ह्या वाठारांत सुमारे 2,500 झाडां लिपचोऱ्यांनी ह्या सरकारान कापली। गोंय सरकार खास करून BJP सरकार हें गोंयान लायट हाडपाक सोदता पूण गोंयकारांक हे प्रोजेक्ट हे प्रकल्प हाडटना पुराय काळखान दवरता हें आमकां हेजे वयल्यान दिसून येता। CM आमचे मुखेलमंत्री आजून म्हणटा की आपल्याक हाजेर स्टडी करपा जाय। म्हणजे केन्ना आमच्या मुखेलमंत्र्याची इतल्या मोठ्या विशयाचेर स्टडी केन्ना सोंपतली?